चल पासे किया वेअर फन नेव्हर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. सदा भशेन एपिसोडाच्या शेवटाक चल पासे किया कॉन्टेस्ट आसतलो. ह्या कॉन्टेस्टान हांव तुका एपिसोडाचेर एक प्रश्न विचारतले. त्या प्रश्नाचं जर तुवें बरोबर उत्तर दीत जाल्यार तुका मिळू शकता 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान. त्याशिवाय मेगा बंपर प्राइज 42 इंच LCD टीव्ही फ्रॉम पॅनासॉनिक कसो जिखप, फाटल्या एपिसोडाचो विनर कोण आणि SMS कसो करप हे तुका हांव सांगतले एपिसोडाच्या शेवटाक. पळयत राव चल पासे किया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमीन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमीन. आयज एक नवो दीस, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची नवी काणी. चल पासय किया. आणि आयज हांव सद्या खंय आसा जाणा तूं? फ्रांसाक. होय फ्रांसाक आसा. पटना तुका आतां? फ्रांसाक आसा हांव. हय ऑल द वे फ्रॉम गोवा. सॉरी ऑल इन गोवा. हांव सद्या फ्रांसाक म्हणजे पेना दे फ्रांस मांडवी तिराच्या देगेर जो गांव वसला थंय आसा. आणि मांडवी ब्रिजा वयल्यान तुका ही चर्च दिश्टी पडटा जंय हांव उबो आसा. एका वटेन पळयत जाल्यार हांगासर सलीम अली बर्ड सँच्युरी म्हाका दिश्टी पडटा. दुसऱ्या वटेन मांडवी तिरार हांव उबो आसा आणि एक आसा ती पणजी शार. हय. चल पळोवया ह्या गांवाक, ह्या हांगासर हांव जंय उबो आसा थंय पेना द फ्रांस हें नांव कशें पडलें तें. ही चर्च कसली, फादरा कडल्यान मागीर फादर जर मेळ्ळे आमकां जाल्यार तांचे कडल्यान जाणून घेवया. तो मेरेन ही चर्च पळोवया आमी. चल पासयेक या. पेना द फ्रांस. जरी हें नांव असलें तरी ही चर्च गोंयानूच मांडवी तिराचेर वसल्या. ह्या चर्चीचो इतिहास तसोच आसा. पोर्तुगीज कालीन ही चर्च बांदिल्ली 1626 ह्या काळान. पेना दे फ्रांस म्हळ्यार रॉक ऑफ फ्रांस. पेना म्हळ्यार पोर्तुगीज भाशेन रॉक. हांगच्यान जर तूं पळयत जाल्यार नजारो इतलो सुंदर आसा. आतांच कांय खिणा पयलीं पावस पडून गेला पूण तरी पूण हांगचें उदक आसा तें शांत नितळशार वता आसतना दिश्टी पडटा. पावसान येवपाक हांगासर बेस्ट. हांव तुका फाटीं म्हणटालो याद आसा नेदरलँड्स आमी गेल्ले पळय, म्हळ्यार सावथ गोवा नेतुर्ली आमी गेल्ले आनी हांगासर सद्या फ्रांस. तुका जर बारीक विचार करत न्हय जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली हांगाच तुका पळोवपाक मेळटा. तुका भायर वचपाची गरज ना न्हय. एक काणी जी हांवें आयकल्ली ती म्हळ्यार फ्रांसाक ह्या रॉकाचो लोकांनी आदार घेतिल्लो आनी खुबशे जाणांचे जीव त्या वेळार वाचिल्ले. हाकाच लागून थंयच्या लोकांनी हो रॉक पुजपाक सुरवात केली. ताकाच तांणी नांव दवरलें अवर लेडी ऑफ रॉक ऑफ फ्रांस. मागीर पोर्तुगीजांनी हो रॉक थंयच्यान गोंयान हाडलो. ती शीप हांगाच मोडिल्ल्या कारणान
ताजी स्थापना हांगासरूच जाली. ब्रिटोना ह्या गांवान सामक्या मांडवी तीराचेर ही पेना द फ्रांस वसल्या. कितली सुंदर चर्च आसा न्ही ही पेना द फ्रांस. हय, ह्या चर्ची बद्दल आनी कांयशें जाणून घेवया आमी. सध्या आमचे बरोबर ह्या चर्चीचे फादर आसात, मॅथ्यू फेर्नांडीस. फादर सांगात, ही चर्च केन्ना बांदलेली? Ariani Church ही इग्रोज 1629 वर्साक बांदली हय. आनी तिचो देखावो हाचो मुखलें दार ताची भितर सरपाचें दार हय. मांडोवी नदीक फुडा करता. हय, सामकें म्हणजे तिरार आसा ते म्हणटा तिचे. आनी देखून ती पळोवपाक जो लोक पणजे टावन रिबंदर वता, व्हडल्या गोंया वता, तांकां हाचो देखावो एक विचित्र दिसता. आनी देखून जायतो लोक थंय ती पळोवपाक कितें तरेन येता. हय. आनीक आदीं हे इगोर्जेंत लोक शारावसान येतालो. जेन्ना ती 1629 बांदल्या हय. थंय लोक रावतालो आनी ते व्हड्याचेर बसून हे इगोजेन मिसाक येतालो, मागणें करूंक येतालो. देखून हाचो फुडो सद्याक मांडोवी नदीक करून आसा. हय, बरोबर. म्हाका सांगात फादर, मीस हांगा केन्ना जाता, म्हणजे संडे? हांगा 2 दिसाक मीस जाता, 7-15 वरांचेर. हांगा 2 शुक्राराक पवित्र संस्कारा मुखार 1 वर मागणें जाता. सांजच्या 5 वरांचेर उपरांत मीस जाता. आनी 2 आयताराक इगोर्जेन 2 मिसां जातात. एक मीस जाता 7 वरांक आनी दुसरें मीस जाता 8:30 वरार. ही इग्रोज भेटयल्या पेना द फ्रांस सायबिणीक. ती आमच्या आस्कारीन. तिची परब डिसेंबराचे 27 करतात दर वर्साक. त्या फेस्ताची तयारी करच्याक पयलीं 9 दीस नोयनां करता. आनी हे भाशेन देवाचें उतर आयकून नियाळ करून मागणें करून आत्मीकतायेन ही परबेची तयारी करून उपरांत बाबाच्यान खुशालकायेन भावार्थान तिची परब संभ्रमता. कित्याक ती तांच्या आस्कारीन ती तांकां राखता, सांबाळटा आनी तिच्या पांयाशी येवन ती 2 दिसाक आपली खुशालकाय, आपली दिनवास, आपली मागणी, आपली आवडे तिका भेटयता. हय. आतां ह्या चर्ची कडेन येवपी जे लोक आसतात ते खंयच्या गांवचे आसतले? हे पेना द फ्रांस ह्या गांवचे लोक, तांचे बिट्टोना लोक आसता, मागीर तांचे बेथी लोक आसता. ह्या वाठारांतले सगळे लोक. फादर, ही चर्च उक्ती केन्ना आसता, म्हणजे सादारणशे बंदच आसता काय उक्ती आसता मदीं? ही चर्च सकाळची 6 ते 9 पासून उक्ती दवरतात. आनी जेन्ना कोण भोंवडेकार येता, कोण मागणें करूंक येता, तेन्ना त्या लोकां खातीर आमी जाय जाल्यार तांकां उक्ती करतात. नांव जरी पेना द फ्रांस असलें तरी हांगासरूच गोंया मांडवी तीराचेर किंवा आमी सारके पणजे कडल्यान सामके लागीं 1-2 किलोमिटराचेर ही चर्च आसा. मुद्दम हांगासर येवपाक विसरूं नाका आनी मुद्दम फादराची भेट सुद्दां घेवपाक विसरूं नाका. एक गजाल सामकी खरी आसा ती म्हळ्यार प्रत्येक गांवांनी तूं गेलो जाल्यार तुका देवाचें दर्शन घडटा आनी देवाची भेट घेतल्या शिवाय तूं फुडें वचूं शकना. भोंवडेर आसतनाच न्हय तर आयुश्याच्या सफरीन सुद्दां अशेंच घडटा. फुडें आमी वतात ते शिवोले ह्या गांवांत. गोंयांतलो एक असोच उमेदीचो उत्सव पळोवपाक, जो तुवें आयकला आसतलो पूण केन्नाच पळोवपाचो तुका चान्स मेळूना आसतलो. गोंयान हेर वाठारांनी तो मनयलो वता, पूण शिवोलेचो हो उत्सव चड फामाद असो गोंयचो समज. म्हण मुद्दम तुका ह्या शिवोलेच्या गांवान घेवन आयलां, जंय हो उत्सव पावसान मोठ्या प्रमाणात जाता. एकदम कलरफूल, एकदम उत्साहाचें वातावरण. हो उत्सव सांजांव. हय, शिवोले चर्चीच्या मुखार हो उत्सव जाता. विवा सांजाव. सध्या हांव शिवोले ह्या गांवांत आयला आनी चर्चीच्या सारको मुखार जो पळय व्हडलो विवा सांजाव हो उत्सव मनयलो वता, थंय हांव वता आनी पळोवया विवा सांजाव म्हळ्यार कितें तें, थंय कसलो उत्सव आसता आनी कित्याक लागून तो उत्सव मनयलो वता तो. चल या पासयेक या.
विवा सांजाव हांव सध्या शिवोले हांगासर आसा आणि हांगासर विवा सांजाव हो उत्सव बरो मोठ्या दबाज्यान चल्ला आणि सध्या म्हजे बरोबर हांगासर गोंयची गिरेस्तकार आहे न्ही गोंयची गिरेस्तकार विवा सांजाव बरो मोठो बोवाळ चल्ला आणि म्हजे बरोबर सध्या बाब तुजें नांव कितें माझं नाव शेल्डन फ्रँको. शेल्डन आहा शेल्डन म्हाका सांग विवा सांजाव आतां येवपी सांजाव करता न्ही ओके. आम्ही आता कोता खूप वर्ष आता वी हॅव बीन डुइंग दिस फॉर द लास्ट 23 इयर्स बट दिस इज अ डिफरंट ग्रुप. आम्ही सगळे गांवचे भुरगे ओके गांवचे विलेजीचे आहात सगळे विलेज मध्ये म्हणजे वी हॅव डिफरंट पार्ट्स लाईक बावनडो मान्ना वाडी सो वी हॅव ऑल कम टुगेदर ओके आणि कितले पार्टिसिपंट्स आसता हिंगा हिंगा पार्टिसिपंट्स एके बोटीन 10 जाण असता तर बोट अराउंड 10 असतात. आणि प्रत्येकाचे हे डिफरंट असता नेमके स्टाईल Yeah, everything, the style, everything is different, separate. It's like a competition out here. We have a competition, and whoever's the best wins. बरें म्हाका सांग सांजाव म्हणल्यार एक्चुअली कित्याक लागून उलयता तो So we celebrate the feast of Saint John the Baptist. He was first baptized in water, so we mainly celebrate it in water. ओके आणि एवरी इयर Every year zata on 24th. Whatever day it is, we don't keep a Sunday or anything like that. It's on 24th. पावस पडना आमकां काय लागना. That is a festival and we have to go on with it. ओके बट इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर गोवा It is celebrated all over Goa, not all over Goa. And Hukkode Poila, it is celebrated nearly all over the world, wherever Goans are, any part of the world. I've recently come from Dubai. I've always been celebrating it in Dubai. ओके पण दुबईच्यान तू स्पेशल Dubai is special, the Sanjang लागला. आणि हे बोलले मला फोन करून सांगला आम्ही एक बोट करूया आणि आता त्या आधाराक पावला आणि यो करूया म्हणजे पावसा दिसांनी हो नजारो खूप सुंदर दिसता. जुनाच्या 24 तारखेर हो उत्सव मनयलो वता.